आमचे जिवितात ताबोरे जाऊ दे आणि आमचे जिवीत तुझ्या रक्तान कसले तसले जाऊ दे म्हणून त्या देवाच्या पवित्र रक्ताचं ब्रदर फ्रान्सिस बाबाच्या नावात मागवलेली या हालेलुया हालेलुया देवाच्या देवाच्या पवित्र तांचे देवाच्या पवित्र नीत निर्मळ पवित्र कोरपेन देवाच्या पवित्र तांचेर देवाच्या पवित्र हालेलुया 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 ब्रदर फ्रान्सिस लोबो तुमका आमच्या क्राइस्ट किंग प्रेयर ग्रुपाक येवकार मागता आणि आज सकाळी तुमचे बायबल आणि बुक सांगता घेऊन रेडी रावात आणि देवाचे उत्तर दिवच्या आमच्या ब्रदर फ्रान्सिस लोबो तावन आम्ही ते ऐकून आमच्या जिवितांत आम्ही त्याचे बरेपण जोडूंक बरेंकन आम्ही त्यांचे उत्तर ऐकूया. ब्रदर फ्रान्सिस लोबो तुमका. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise the सगळ्यांक तुमका पवित्र सणवार आशीर्वाद मागता. तुमचे खातीर हांवें मागलें आसा. आतां भयणीन सांगिल्ल्या बरी वही देवाचे उतर आमी आयकतना आमी बायबल सांगता दवरून तो नोट करचें गरजेचें. म्हणून आज तुमचे खातीर मागतना म्हाका आनीक विचार आयलो. म्हाका जेन्ना एकच पटी आमकां ही शिकोवन काळजांत मोतींत उरूंक कस जाता, पूण तुमकां एक अवकाश बरो आसा. कितें तुमी बरोवन काण गेलें आनी कितें केल्यारय भोवशा कस जावंक पुरो. पूण ताचें की तुमी हें शिकोवन आज सकाळीं तुमचे खातीर मागता आसतना म्हाका आयिल्लें ही शिकोवन तुमी युट्यूबार रेकॉर्ड करतात जाल्ल्यान तुम्ही परत्यान परत्यान आयकावे. कशें आमकां सांगतात एक गाय गिमोस आपणान केल्लें ते परत्यान भायर हाडून परत्यान परत्यान चिवून ताकय ते न्हय. तशें तुमकां अवकाश आसा. तुमी इवन कालें एक वर्स नोट केलें परत्यान तुमकां कित्याक ब्रदरान सांगिल्लें म्हणून उडासाक येना आसूं पुरो. पूण युट्यूबार तुमी रेकॉर्ड करतात जाल्ल्यान तुमी तुमकां संदर्भा प्रमाणे तुमकां परत्यान समजून काडजें म्हणल्या वेळार परत्यान तुमी तें टॉक आयकावे. तें तुमकां देवान फाव करनाचो अवकाश सदुपयोग करा. पळोवंक म्हाका जेन्ना आमी गेले त्या आमी विशेश जावन पवित्रपणाच्या जिविता विशयांत आमी आयकून आसा. पवित्रपणा बगार आमी कोणूच देवाक पळोवंक शकना. आमकां सगळ्यांक देवाची खुशी करूंक मोन आसा. मोन आसा. आमी आशोवन आसा हांव आसात आमकां म्हाका सर्गार वचूंक जाय. सगळ्यांक जाय. पूण देवाची खुशी करिनासतना आमी सर्गार वचूंक साध्य ना. आनी देवाची खुशी जावन आसा आमचें पवित्रपण. जसो हांव तुमचो देव पवित्र तशें तुमी जायचे पवित्र जायचे. वय तशें जाल्ल्यान मोगाचें न्हू. आमी पवित्रपण म्हळ्यार कितें म्हणल्यार समजून काण गेलें. आनी पवित्रपण कित्याक आमकां द नेसेसिटी कितें कित्याक गरजेचें तें म्हणलें त्या विशयांत हांवें 100 संगत्यो आसात म्हूण सांगलें. त्या 100 संगत्यांत
दुसरी संगत पहिली गेली हांवें कितें ती नितीवंतपण. नितीवंतांनी पवित्रपण एकामेका हातांत वेतात, एक समासम वतात, दे गो हँड इन हँड. ते आमी विस्तार जावन ते नितीवंतपणा विशयांत तुमी शिकवण आयकल्ली आसा. शिकून धरल्या म्हणपाक ती आतां गेल्या त्या हप्त्या आमी भोवशा गेल्या त्या 2 हप्त्यांत आमी देवान तें आपोवणें दिलां न्ही. देवान आमकां तें आपोवणें दिलां. त्या खातीर आमी बायबल वर्स आमी 2 Peter chapter 1 verse 3 and 4 विस्तार जावन आयकल्लें आसा न्ही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बेगिने प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Lord. तुमी रेस्पॉन्स दिल्यार म्हाका बरें जाता, कित्याक हांव तुमकां पळोवंक शकना, पूण तुमी म्हाका जाप दिता आसतना म्हाका वय आयकून आसात म्हणून कळटा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सो दोन नेसेसिटीज आमी आयकल्ले आसात. पयलें, देवान आमकां तें आपोवणें दिलां. गॉड हॅज कॉल्ड अस फॉर अ होली लायफ. दुसरें जावन आसा नितीवंतपण. विदाउट रायचियसनेस वी कॅनॉट बिकम होली. आनी आज तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू, भोव गरजेचें. सगळे हर एक 6 पॉयंट्स भोव गरजेचे. आनी तातूंत आज तिसरें जावन आसा विदाउट होलीनेस you cannot be, you are not entitled to the new covenant of grace. नव्या सोल्ल्याची भागीदार आमी जावंक शकना. पळया, पवित्रपणा बगार आमी नव्या सोल्ल्याची भागीदारां जावंक शकना. समजलें न्ही तुमकां? समजलें गे? तिसरें कितें? Without holiness, we cannot be a part of new covenant. पवित्रपणा बगार आमी नव्या सोल्ल्याची भागीदारां जावंक शकना. कळ्ळें न्ही? तर नवो सोल्लो कितें? जेजूचे जिवीत आणि कितें मरण आणि चुकल्यार जीवनपण. जेजूचे जिवीत, मरण आणि जीवनपण. तुमकां चुकल्यार इवडना. सगळ्यांनी जावप दिवंक प्रयत्न करचे. सगळ्यांनी जाप दिवंक प्रयत्न करा. नवो सोल्लो म्हळ्यार कितें? जेजून जियेल्ली ती भाग्यवंत जिणी. जेजूचे तो जिवीत, नवो सोल्लो घे. मरण आणि सोल्लो म्हळ्यार जीवनपण. कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्लो म्हळ्यार कितें? मोगाच्या बहिण्यानो, भावानो, The covenant. भावांनी जाप दिवेत. भावांची जाप covenant. आयकूना म्हाका. करार. करार, the covenant. नवो करार म्हळ्यार कितें बाये? देवा आणि मनुष्यामध्ये देवान केल्लो एक करार सोल्लो. करार. देवा आनी मनशा मध्ये देवान केल्लो एक करार. करार म्हळ्यार आमी कवेनंट म्हणटाव. कवेनंट म्हणटाव, न्यू टेस्टमेंट म्हणटाव. कितें म्हणटाव? न्यू टेस्टमेंट. ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट. न्ही? न्यू टेस्टमेंट आनी ओल्ड टेस्टमेंट म्हणटाव. टेस्टमेंट or covenant म्हळ्यार it is like an agreement between two parties. दोन पार्टी आसी जेजो न्ही. एक करार. तूं एक घर काणगेचें म्हण चिंतय. तूं कोण घर इकतलो आसा तो ताचे कडेन वेतय. तो इतलें मोल सांगता आनी तूं तें मोल दिवंक तयार जाताय. ना इल्लें बार्गेन आनी करताय. आनी कितें जाता? तुमचे मदें एक कॉन्ट्रॅक्ट जाता. एग्रीमेंट टू सेल. मागीर सेल डीड म्हणटा आमी न्ही. सेल जाल्ले मागीर सेल डीड जाता. सेल डीडा प्रकार तुवें पयशे दिल्ल्या तक्षण तें घर तुजें जाता. पयशे सादर जातात आनी तुका तें घर सोडून दिलें. हय की न्ही? तशेंच हांगा नवो करार म्हणटना आमकां हेब्र्यांक बरयल्ल्या पत्रांत आनी तुमी वाचल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत सांत पावल आमकां म्हणटा पोरण्या सोल्ल्या मदें कितेंच देवाक चूक दिसूंक नातलें तर तो सोल्लो मुंदरसून व्हरतो. पूण पोरनो सोल्लो लोक पाळोवंक शकनात. देखून जेरेमाया प्रवादी मार्फत देव म्हणटा हांव तुमचे सुवाक नवो सोल्लो करतलो. तो पयल्याच्या सोल्ल्या बरी न्हय. तो नवो सोल्लो. कितें तो नवो सोल्लो? एकामेकाचो मोग करा. देवानच आमचे सांगता येवन जिवचे. नवो सोल्लो जावन आसा मोगाच्या बाबयनी तुमकां देवान सांगचें
पळया एजेकियल प्रवादी मारिफात 30 आणि 6 अध्यायी 27 वचन तिके वाचा. एजेकियल चॅप्टर 36 वर्स 36 वर्स 26 आणि 27 दोन्ही वाच पाहिजे. 26 एक नवे काळीज हांव तुमकां दितलो, एक एक नवो नवे काळी जावन तुमकां दितलो, एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, एक नवो आत्मो तुमचे भितर घालतलो, तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडतलो, तुमचे कुडींतले फातराचे काळीज हांव काडटलो, आणि तुमकां एक मासाचे काळीज दितलो. पळय मुखार म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. पळया हा थंय एक आत्मो सांगलो तुमचे काळीज तुमचे एक नवे काळीज घालतलो, एक नवो आत्मो तुमच्या भितर घालतलो. तो आत्मो विंगड हांगा देव म्हणटा 27 वचनांत म्हजोच आत्मो वाचपाय पडटान. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर कोणाचो घालतलो. आत्मो? म्हजो आत्मो म्हळ्यार देवाचो आत्मो. देवाचो आत्मो म्हणटा पवित्र आत्मो. हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो मुखार. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो. तुम्ही तुमचे पोरण्यासोल्यान कितें जालें? मोइजन 613 कायदे दिले. 613 कायदे दिवन पूण कोणूच पाळूंक शकूनात. कोणूच पाळूंक शकूनात. त्या देखून आता नवो कायदो नवो सोल्ल्या प्रकार देव कितें म्हणटा? म्हजो आत्मो तुमच्या भितर घालता आनी तुमी म्हजी आज्ञा, म्हजे उपादेश, म्हज्यो नियमां, नियमशास्त्र म्हणटा म्हजे नियमशास्त्र तुमी पाळूंक तें कशें सत्रायेन जतनायेन पाळूंक हांव तुमकां म्हज्या आत्म्या मार्फत प्रेरण दितलो. पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका आदार दिता. कितें मुखार वचपा? म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. हो नवो सल्लो, हो जावन आसा नवो सल्लो. मुखार वाच कशें? तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी प्रजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. तुमी जातल्यात म्हजी प्रजा आनी हांव जातलों तुमचो तुमचो देव. देव. नवो सल्लो हो. नवो सल्लो हो. आमी देवाची प्रजा जाता आनी देव आमचो बाप जाता, आमचो देव जाता. हो नवो सल्लो. हो सल्लो देवान पळया नवो सल्लो हो कृपेचो सल्लो. दिस इज कॉल्ड कव्हनंट ऑफ ग्रेस. कृपेचो सल्लो. न्हय देखूनच आमी ह्या कृपेच्या काळांत आसूं. तुमकां सांगलां हांवें कृपेचो सल्लो. कृपा म्हळ्यार कृपेचो काळ म्हळ्यार कितें म्हण सांगलां वय की न्हय. कृपेचो काळ म्हळ्यार कितें म्हण सांगलां. जेजू आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक येवन आमचे खातीर आपलो प्राण दिवन कुर्सार मरून पुनर्जीवन जावन स्वर्गार चडून पवित्र आत्मोन धाडिल्ल्या घडयेंत आतां म्हणशरी जेजूच्या दुसऱ्या येण्या म्हणशरी ताका नेक्स्ट हें आसा ताका मिलेनियम रूल म्हणटात. कितें म्हणटात? मिलेनियम रूल. मिलेनियम रूल म्हळ्यार सहस्र वर्सां 1000 वर्सांची जेजूची राजवटगी. ते नेक्स्ट आमी ताका नेक्स्ट ताका आणखी मेक दवरलां की ना म्हाका गोत्तू ना. लागींच आसा म्हणटात ते जेजूचें दुसरें येणें. आमी मस्त तयारी करूंक आसा. आतां आमी कृपेच्या काळार आसा. हो कायदो हो सल्लो कृपेचो सल्लो. ह्या सल्ल्यांत देव आनी आमी सांगाता जियेता. देव आमचो बाप जाता. देव आमचो आमी देवाची प्रजा. देव आमचो देव जाता. आतां पळया चिंत्या आतां हांगा तुमी कितले जाण आसात हांव जाणा. तुमचे पैकी कोणे म्हणी प्रायवंत आसात आनी प्रायवंतान तुमकां भोगता हांवें म्हाजें एक वील बरयचें. कितें? कोणी म्हणे वील बरयलां गे? वील बरयलां गे तुमी कोणी म्हणी? ना ब्रदर. ना आसूं. वील म्हळ्यार कितें कोत्ता न्हय तुमकां? या तुमच्या जावय बाबेन तुमकां एक वील बरोवन आसूं वय की न्हय. आसूं गोत्तू आसूं. हांव सांगचें तुमकां कळच्या खातीर समजोवच्या खातीर. आतां तुमीच पळया तुमी एक वील बरयता म्हण चिंत्या.
आतां चिंत्या एग्जाम्पल, तुमकां 5 भुरगीं आसात, 5 भुरगीं आसात, तुमची स्वंत आस्त तुम्ही जोडिल्ली, तुमच्या पूर्वजांतल्यान आयिल्ली आस्त न्हय ती, तुमची स्वंत तुमी कश्ट काडून तुमी जोडिल्ले. आतां तुमी भायर वचात साबार तुमी जोडिल्ले आसूंक पुरो, तुमी गांवांत येवन आस्त न्ही काणून आसूंक पुरो, फ्लॅट घे, घर जागो घे, बरो व्हडलो जागो आनी काणून आसूंक पुरो. तशें काडून गेलां तुमी, व्हडलो जागो काडून गेला म्हण चिंतया. 1-2-3 घरां आसात. आतां तुमी तुमच्या 5 भुरग्यांक तें दिवंक कशें येतात चिंतया. सपोजींग तुमी प्रायेक पावल्यात, उतर पावल्यात, आनी तुमच्या भुरग्यांची काजारां जाल्यांत. भुरगे काजारा पयलें एकठार आसतात, काजार जाल्ल्या मागीर बदलतात. बायल येता, सून माय मदें समा पडना, पूत सुनेक सांगिल्ल्या बरी आयकता, तुमकां दुखयता, घरांतल्यान वेता, तुमी ताका कितें दितात. आतां 4 भुरगे बाकीचे आसात, आनी तुमी वील बरयतना कितें करतात, तुमी भोवशा तुमकां ह्या दुखयल्ल्या पुताक कांय वांटो दिनात. बाकीच्या 4 जाणांक वील बरयतात, बाकीच्या 4 जाणांक वील बरयतात. ते 4 तुमकां मोगान विधेयपणान तुमचो मोग करून तुमची सेवा करून आसात. वो एकलो मात्र भायर गेला, तुमकां दुखयलां, कठीण तरान त्रास दिल्यात. तुमी वील बरयतना ह्या 4 जाणांक मात्र बरयलां. तुमच्या उपरांत तें वील जारी जाता आसतना तो भायर गेल्ल्या पुतान येवन म्हाकाय हक्क आसा म्हणूंक जाता गी? हांव विचारता तसो तुमचे कडेन. ना, जायना. 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 कितें? जायना. कित्याक ही तुमची स्वंत आस्त, तुवें कश्ट काडून गळिल्ली आस्त, जोडिल्ली आस्त. तुका कोणाक जाय? तुमी ह्या 5 जाणांक सोडा, तुमी वाट्यार वेतल्याक दिवयात, वय की न्हय? वय वय की न्हय? तशें जाल्यार कोणाक वील तुवें बरोवं न्हय, कोणाच्या नांवाक कितेंय आस्त दिवं न्हय, त्या पुतान गी, त्या धुवेन गी येवन म्हाका हक्क आसा म्हणूंक जायना. समजलें गी हांव कित्याक सांगता तसा म्हणून? समजता तसा गी? यस. वय जापी दिया, वेगवेगळी जापी दिया. ओके, दाक्ष नाकात. आतां पळया, तशेंच देवान आमच्या मोगाळ बापान सगळ्या संवसाराच्या रचणारान रायांचो राय, धन्यांचो धनी, सर पद वेदार तो, ताका आपणाक कितें खुशी आसा तें करवेत, वय की न्हय? ताणें एक वील बरयला, ताणें एक वील टेस्टमेंट केला. तें वील जावन आसा, मोगाच्या भावा आनी भयणी, हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी परजा जातल्यात. ही परजा म्हजे खुशे प्रमाणे आसचे म्हणटा न्हय गे देव. तूं कितें सांगता तें करचें म्हणटा न्हय गे देव. त्या खुशे प्रमाणे करनासतना हांव क्रिस्तांव, म्हजें नांव फ्रांसीस लोबो, जेजून कितें सांगलां? हांव तुमकां वळखना म्हणटा गी ना? म्हणटा गी? देवाचे ताणें सांगिल्ल्या परी जियेना जाल्यार ते देव आमकां सांगता. सांगता न्हय गी. बोकड्यो आनी बोकड्यांची ओपार सांगल्या न्हय गी. थोडे म्हज्या उजव्याक, थोडे म्हज्या दाव्याक आशिल्ल्यांक तुमी कोण हांव वळखना म्हणटा न्हय गी. क्वेश्चन पेपर आउट जाला न्हय गे. हांव भुकेल्लो, म्हाका तुमी खावंक दिलें. हांव थानेल्लो, म्हाका पिवंक दिलें. हांव विणगो आशिल्लो, म्हाका न्हेसयलें. हांव बंदीत आशिल्लो, म्हाजी भेट केली. येया, बापाचो आशिर्वाद पडले न्हू तुमचे खातीर तयार केल्ल्या त्या बापाच्या महिम्यांत राज्यांत येया. आनी दाव्याक आशिल्ल्याक हांव सांगतलो, तुमी म्हाका विणगो आसतना न्हेसोवना, भुकेल्ल्या वेळार खावंक दिवना, पियेल्ल्या वेळार, तानेल्ल्या वेळार पिवंक दिवना. वय, हांव बंदीत आसता म्हजी भेट करूं ना, हांव पिडेस्त आसतना म्हजी सेवा करूं ना. येता सौम्या,
हे कितें ह्या ल्हान भावा पैकी एकल्याक तुमी करूं ना, ते म्हाकाच तुमी करूं. तसल्यान वसा तुमी खोट्यान देंवचार आनी ताच्या आंजांक तयार केल्ल्या त्या ससनाच्या उज्याक म्हणटा की ना, म्हणता ते क्रिस्तावांक म्हणटा की हिंदवांक म्हणटा. आमकां आमकां क्रिस्तावांक. देखून नव्या सोडल्याची भागीदारां जायचे जाल्यार देवान सांगल्या त्या पवित्रपणाच्या जिवितांत आमी जिवंक आसा मोगाच्या भावांनी भयणी. देखून सांत पाऊल आमकां सांगता दुसऱ्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 7व्या अध्यायाचें पयलें वचन वाचा तिके. दुसरो कोरिंथ 7वो अध्याय पयलें वचन. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. म्हज्या मोगाच्यानो असल्यो बसावण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून कुडी आनी आत्म्याच्या सर्व अशुद्धपणांतली आमी आमकांच नितळ करून घेवया आनी देवाचे बिरांतीन आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करुया. पळया कितें म्हणटा सांत पाऊल, मोगाच्यानो असल्यो बसवण्यो आमकां आसात देखून आमी कुडी आनी आत्म्याच्या सर अशुद्धपणांतले आमकांच नितळ करया आनी देव बिरांतीन आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक हर प्रयत्न करया. पळया सांत पावलाची उतरां तितकेशें नियाळ. कितें म्हणटा सांत पाऊल, असल्यो बसवण्यो कितें वाच बाय परत्यान. असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात देखून असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात. कोणाक मेळ्ळ्यात? म्हाका आनी तुका. म्हाका आनी तुका. आमकां हांगा हजर आसलेल्या सर्वांक, ह्या शिकोवण आयकतल्या सर्वांक हांवें पळयलें तुमचे नंबर वाडतेच आसा. देवाक अर्गां दिवया आमी. त्या युट्यूबार तुमच्या व्ह्युअर्सांचो संख्या वाडतेच आसा. जाता तितल्या लोकांक ही शिकोवण दांडिया मोगाच्यान तुमच्या मोगाची कोण आसात तांकां दांडिया आनी तांकां तांचे खातीर मागा आनी सांगा ही शिकोवण आयकया म्हण सांगा. कित्याक आत्म्यान नास जाता भोव दूख भोगता, मस्त आत्म्यान नास जातात. होजिया प्रवादी मारिफात देव कितें म्हणटा, गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजी प्रजा नास जातच आसा. My people are destroyed because of the lack of knowledge. Hosea 4:6 दिसता. तिके वाच बाय कोणी म्हणे Hosea chapter 4 verse 6. गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हजे परजेचो नाश जाता. तुवेंच गिन्यानाचो तिरस्कार केलाय देखून तुका म्हज्या याजकपणांतलो काडून हांव तुजो तिरस्कार करतलो. पुरो बाय पळय आमची मस्त क्रिस्ती परजा, आमचे मस्त क्रिस्ती भाव भयण गिन्यानाच्या अभावाक लागून नास जातच आसा. मस्त जाणांक सताची शिकोवण ना. पयले वयर आमची शिकोवण. तुमकां भोगता गी तशें? वय ब्रदर. तुमकां भोगता गी? वय. आता तुम्ही इतले दिसता ही शिकोवण आयकतच आसात न्हय. पवित्रपणा विशयांत ही शिकोवण आयकल्ल्या मागीर आमचे मस्त जाणांक गिन्यानाचे अभाव आसा, लॅक ऑफ नॉलेज, अँड बिकॉज ऑफ दॅट दे आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड. जावंक पुरो तुमचीच मोगाची भाव भयणी, तुमचीच सैरीं दयिल्लीं. त्या देखून हांव तुमकां एक उपकार मागता, देखून तांकां ही शिकोवण दांडिया आनी मागा तांचे खातीर तांकां आयकूंक करपा मेळून दी. कित्याक सैतान सोडना, संवसार सोडना, आमच्या रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो आमकां सोडनात. आमी कितें चिंता, आमकां कितें गोत आसा तेंच सारकें, आमी कितें करतेच आसा तेंच सारकें म्हणून आमी चिंता मोगाच्या भावांनी भयणी. ना, आमी इल्ले मिसाक वेतो, आमी इल्ले तेर्स करतो, आमी सलवार जातो म्हणून आमी चिंता. भविश्याक चुकींत आमी आसता. त्या देखून तुम्ही जाता तितल्या जाणांक तुमचे फ्रेंड्स, तुमचे इश्ट मंत्र सगळ्यांक दांडिया, तांचे खातीर मागा आनी तांणी सगळ्यांची बचावी खातीर आमी हर प्रयत्न करया. आमच्या तांकी भितर कितें साध्य आसा तें करया.
ऍटलिस्ट मागवेत नाही आम्ही आत्म्यांची लोवणी जावचे खातीर, पातक्यांची परतणी जावचे खातीर. तुम्ही कितले आता तुमची मागणी ऐकले, कितले गरजो आम्ही मागता, खंयच्यो त्यो पुरा मागले. पिडाकून जायचे, तें जायचे, हें जायचे, आत्मे बचाव जायचे. कुडीन ओमता तो मरण जावन घेता म्हणटा सांग पावल गलतकारांक बरयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान. जो आत्म्यान ओंपता तो ससनाचें जिवीत सोडता. आत्म्यान ओंपूंक आमी शिकया मोगाच्या न्हू. कुडीच्यो गरजो ना म्हणना, तुम गरज्यो देवाक गोत्त आसा. देखून जेजून म्हणे सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताचे नीतिवंतपण हेर सगळी तुमकां मेळटले. केन्ना आमी देवाची खुशी पाळटा ऑटोमॅटिकली देव आमचो मोगाळ बाप आमकां दिता. तर सांग पावल हांगा कितें सांगता तुसा, असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात. देखून आमी कितें करया, आमी कुडीच्या आनी आत्म्याच्या अशुद्धपणांत आमकांच नितळ करया. आनी देव भिरांतीन आमचे समर्पण हांगा कोंकणींत वर्ड समर्पण म्हणलो यूज केला, इंग्लिशांत होलीनेस. लेट अस परफेक्ट अवर होलीनेस इन द फियर ऑफ गॉड. पवित्रपण आमचें संपूर्ण जावंक आसा. आमी पवित्रपणा विशयांत आयकून आसा, पूण तें पवित्रपण संपूर्ण ते पावूंक आसा. तें आमकां सांगपाक सांगता आसा. असल्यो बसवण्यो, कसल्यो बसवण्यो, कितें बसवण्यो चिंतून पळयात. बसवण्यो कितें आतां आमी आयकले एजेकिएल 36:27 हांगा ह्यो बसवण्यो. आतां हे वचन खंयच्याचेर आमी वाचलें आतां, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. पळय कितें वाय असल्यो बसवण्यो म्हण सांग पावल हांगा ह्या वर्सांत, पयल्या वर्सांत सांगतना आमकां बसवण्यो कितें म्हण जाणूं जायच्यो जाल्यार पयलेचो अध्याय 2 Corinthians chapter 6 verse 16 आनी 18 वाचा. verse 16 सांगा आनी म्हाका सांगा देवाच्या मंदिरा बराबर बोंब्यांक गौरव दिव्येत गाय. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. आमीच जिवंत देवाचे मंदिर. ह्या विशयांत देवान सांगला, तांचे मध्ये त्या हांव विशयान देवान म्हजे सांगला. तांचे मध्ये आतां निदान वाच पळय, आतां निदान वाच. बसवणी तांचे कितें म्हणना आतां कळटा तुमकां. सारकें आयकया बहिणीन वाचचें, सारकें आयकया. बसवण्यो असल्यो बसवण्यो आमकां मेळ्ळ्यात. देखून आतां बसवणी कितें म्हणना आयकया. तांचे मध्ये हांव म्हजें बिडार करतलो. नंबर तांचे मध्ये जियेतलो. नंबर 2 हांव तांचो देव जातलो. नंबर 3 आनी ती म्हजी परजा जातली. आतां 18th वर्स. हांव तुमचो बाप जातलो. नंबर 4 आनी तुमी म्हजी भुरगीं जातल्यात, अशें म्हणटा सर्वेस्पर देव. म्हळ्यार इंग्लिशांत अशें आसा, हे 18th वर्स, आय विल बी टू यू अ फादर अँड यू विल बी माय सन्स अँड डॉटर्स. कोंकणींत तुमी भुरगीं जातल्यात म्हणलो वर्ड यूज केला. कोणी म्हणे इंग्लीश बायबल जाल्यार वेगळी वाचा, टायम वेस्ट करिनासतना. 2 Corinthians chapter 6 verse 16 and 18. इंग्लिशांत ट्रान्सलेशन ऑफकोर्स इंग्लिशांत मस्त लास्ट टायम सांगला मस्त ट्रान्सलेशन्स आसात. आमकां कंपेर करवेत. कोंकणींत आमकां कंपेर करूंक आस्पद ना. इंग्लिशांत कोणी म्हणे वेगळी वाचा. तुम्ही रेडी? What agreement has the temple of God with idols? For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them. live in them. One by one. I will live in them. पळया, तुमचे मोदे म्हजे बिडार करतलो म्हणल्याक आनी आय विल लिव्ह इन देम म्हणल्याक व्यत्यास आसा, वय की न्हय. पळया, देखून हांव इंग्लीश ते कशें तुमकां वाचूंक सांगता. So here God is saying, I will dwell in them. I will dwell in you. Rather, it is, I will dwell in you. In the midst नाही. I will dwell in your midst नाही. हांगा तुमचे मोदें बिडार करतलो. पळया व्यत्यास. तुमचे मोदें बिडार करतलो.
हांगा ड्वेल इन यू मनशाक व्यत्यास हांव तुमचे भितर वस्ती करतलो. पॉइंट नंबर 1, प्रॉमिस नंबर 1. Yes, sister, continue. And walk among them. I'll And walk among them. One by one, one by them. one. One by one. I will walk among them. I will walk with you. देव आमच्या संगता आमच्या भितर वस्ती करचे मात्र नाही, आमच्या सवय जियेता, आमच्या संगता जीव चलता फिरता, आमच्या संगता communion. Second is, that is divine communion. See the promise. First is divine indwelling. Second is divine communion. देव आमच्या संगता जियेता, चलता फिरता, as your own friend, your best friend would walk with you, converse with you, have communion with you. Or husband and wife go भायल कशे एकामेकाच्या एक पोटांत आसात, कशे एकामेका उलयतात, संवाद करतात, आसात नाही, तशे वही देव आमचे सवय वाक करता. I will walk with them. Third, continue, sister. Yeah, and I will be their God. I will be their God. Yes, read. And they shall be my people. Yes, this is the third one. Now you read the 18th one, 18th verse. And I will be your father, and you shall be my sons and daughters. I will be your father, and you shall be my sons and daughters. भुरगी म्हणना नाही इंग्लिशांत, कोण नाही ते भुरगी म्हणलो वर्ड असा नाही. त्या देखूनच सांग पावल आमकां कितें सांगता तुसा, असल्यो बसोवण्यो आमकां आसात जाल्ल्यान आमच्या कुळी आनी आत्म्याच्या शुद्धपणांतले आमकां जमीन नितळ करया आनी आमचें समर्पण संपूर्ण करूंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फळ्या मोगाच्यान सांग पावल कितें सांगता तुसा, आसलेल्यो सांग पावल जेजूच्या मोगान भरिल्लो आमकां हे आमी असलें जिवीत, परिशुद्ध जिवीत, अशुद्धपणांतले, मेळेपणांतलें, बुरशेपणांतलें, कुस्त्यांतलें आमी भायर येवन नितळ निर्मळ निश्कळंकाचा विनायभावीन जिवीत जिवंक आमकां एक उत्तेजन दिताच आसा, प्रेरण दिताच आसा, प्रेरण दिताच आसा. देखून तो असल्यो बसोवण्यो म्हणटा. देखून हांवें तुमकां बसोवण्यो आतां एक एकच बसोवणी कितें आयकया. हांवें सांगलें येदाळाच 4 बसोवण्यो हांवें दाखोवन दिल्यो. पयली बसोवणी कितें, हांव तांचे मध्ये बिडार करतलो. उडासतो सकडी म्हणा, हांव तुमचे भितर करतलो. हांव तुमच्या मोदें न्हय, तुमचे भितर. देव म्हजे भितर जियेता. थंय आमचे मोदें बिडार करचें, आमचे मोदें बिडार करचें आनी म्हजे भितर बिडार करच्याक व्यत्यास आसा की ना. तांचे मते हांव म्हजें बिडार करतलो. होय, ताका आमचे मोदें बिडार करच्याक आनी म्हजे भितर बिडार करच्याक व्यत्यास आसा की ना. व्यत्यास आसा. होय की न्हय. तुमी जापी दिल्यार म्हाका बरें कळटा. हांवें सांगचें समजता तुसा ना म्हणलें, होय की न्हय. आतां आमचे मदें बिडार करता, म्हजे भितर, म्हज्या काळजांत म्हजो जेजू बिडार करता, म्हजो देव बाप म्हजे थंय बिडार करता, म्हजो पवित्र आत्मा म्हजे भितर. थंय आमी आयकलें एजिकेल 33:26 27 म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. आनी जेजू म्हणटा 14व्या अध्यायान, जो आमचे जो आमचो वांगेल 14वा अध्यायी 15, 16, 17 वचनां वेगळी वाचा. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाळ रावतलो. सदांकाळ रावतलो, सदांकाळ रावतलो, आत्मो. एक दीस जाच न्हय. मुखार. तोच तो स्वताचो आत्मो. संसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगाता आनी तुमचे थंय तो रावता. तुमचे थंय म्हळ्यार तुमचे भितर. थंय म्हणटा ना,
भितर म्हणलो अर्थ कोंगणींत आतां पळया मुगाच्यान आमी क्रिस्तांव आसूंक पुरो पवित्रात्मो आमचे भितर आनी आमचे सोय आमचे सांगाता इज इन यू अँड विथ यू. इंग्लिशान तुम्ही इंग्लिश वाचल्यार द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ इज इन यू अँड विथ यू. तो म्हजे भितर आसा, म्हजे सांगाता आसा. कळ्ळें? इतले अपुर्ब्याची बसवणी, साधारण बसवणी की साधारण गी बसवणी मोगाच्या भावानी बहिणी. पळया वर्स 23 वाच बाय थंयच आतां वाचलें 14th चॅप्टर 23 वचन वाच. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पळटा. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग आमी दोगी करपी म्हळ्यार कोण बाये? आमी दोगी म्हळ्यार कोण? बाप आनी जेजू. बाप आनी जेजू. आनी पयले आमी आयकलें पवित्रात्मो. म्हणजे पवित्रात्मो. बाप पूत पवित्रात्मो त्रिएक देव म्हजे भितर तुजे भितर वस्ती करता न्ही गी. वय आमचे क्रिस्तांवपण हें जालां गी. आमचे क्रिस्ती भाव भयणी थंय बाप पूत पवित्रात्मो जिवोवचे आमी पळोवन वचोंक गी. ना कोणाचेंच हांव जजमेंट करिना. चूक समजून काडनाका. कोणाकच हांव क्रिटिसायज करना, कोणाकच हांव कंडेम करना. पण जे सत आमकां गोत्त सुजे ते मात्र तुमकां सांगताच आसा. बाप पूत पवित्रात्म्याची मंदिरां न्ही गे आमी. देव मनशांनी बांदल्या त्या आमच्या देवळांत टेंपलांत न्ही, म्हजे भितर. हे सांत पावल देखून कोरिंथीयांक बरयल्ल्या 4 अध्यायांत म्हणटा, ह्या मातयेच्या तंबांत आमी ताची महिमा वयताचो जावन त्रिएक देव आमचे भितर हे मातयेचें आयदान हें. पूण देव म्हजे भितर जियेता, तुजे भितर जियेता भावा भयणी. कितलें सोबीत चल्लो न्ही गे वो. नवो सोल्लो न्ही गे वो. न्यू कॉवेनंट, न्यू कमांडमेंट, न्यू टेस्टमेंट. What a wonderful, what a glorious have we become part of this covenant. आमी ह्या सोल्ल्याची भागीदारां जाल्यांक गी जाय की. क्रिस्ती परजा ह्या सोल्ल्याची भागीदारां जाय की जाल्यांत गी. देव आमचे भितर जिवोवचे, आमच्या भोंवतणींचे आमच्या क्रिस्ती परजा पळोवंक शकल्या गी. तो पयलो सोल्लो कितें? सोल्ल्याचो पयलो हें कितें? देव म्हजे भितर जियेता. पळय की न्ही. आमी ती कंतारांनी मस्त म्हणटा, जेजू म्हजे थंय जियेता, आमी एक जाल्या. सण म्हणटाना भारी सोबीत करून म्हणटा. कोयरांत आमी आसता वायसस घालून म्हणटा. भायर येताना आमचे जिवीत देव जियेता गी, जेजू जियेता गी, या देवचा जियेता गी. दुसरें जावन आसा. दुसरें कितें जावन आसा? हांव तांचे मोदें. इंग्लिशान तें बरें आहलें. आय विल वॉक विथ. कितें? I will walk with him. I will walk with him. I will walk with them. देव आमचे सुवें he holds communion with us. म्हळ्यार ही वाचोवणी कितली सोबीत. कशें एक घोव एक बायल एकामेका उलयतात. आपले काळजांतले आत्रेक, काळजांचे खंती दुखी हुस्को एकामेका वांटून काण घेतात. तशें तुजो देव म्हजे सांगाता, तुजे सांगाता संवाद करता, वांटून काण घेता. हांवें ताका म्हजे खंत बेजाराय सांगलेत, तो ताच्यो खुशी म्हाका कळयता. पळय अशें जाल्ल्यान तुवें अशें करीचें म्हाका सांगता. तो सांगता. म्हजे कडेन देव कसो उलयतलो तसो तुजे कडेन म्हजे कडेन उलयता. म्हजे कडेन कसो उलयतलो देव? हॅलो. मुखामुखी उलयतलो पर्सनली. Exodus chapter 33 verse 11 वाचा. Exodus chapter 13 verse 11.
Exodus chapter 33 verse 11. एक Brother, मनीस आपल्या इष्टाकडे उलयता तसे सर्वेस्पर मयदेकडे मुखामुखी उलयतलो. एक मनीस आपल्या इष्टाकडे कशें उलयता तसो सर्वेस्पर मयजेकडे मुखामुखी उलयता. देव आमचो पार्शियलिटी करचो देव घे. ना तर तुझ्या इकडे माझ्याकडे उलयल्या बरी उलयता की ना? उलयता. पळया इतलो मोगाळ म्हजे खातीर तुजे खातीर आपलो जीव कादचो मी गुड फ्रायडे केलें. मोगेच्यान म्हाका मस्त पडीन भोगता आमी वय गुड फ्रायडे दिसा तुमच्याय फिरगेजींत आमच्याय फिरगेजींत खुरीस दवरतो येता उमो दिता पयशे इल्ले घालता. बहुशा जेजू म्हणून पुरो जुदासा मनशा पुताक उमो दिवन पराधीन करताय. तेंच उतरां हांव आनी तूं त्या खुर्साक उमो दितना बहुशा जेजू आमकां म्हणून पुरो न्ही. आज तुम्ही मागतना बहिणीन कोणाक मागलें अकरेचो हे अकरेच खणा वेळार वय आज राती आमी इस्टर विजील करतो. इस्टर विजिलांत कितें करतात मोगाच्या भयणी? गेल्या त्या वर्सा जिवंत. केल्लें तुमच्या जिविताच्या इतल्या वर्सांनी केल्लेंच थंय तुम्ही आज राती करतात. फाजल्याक तुमकां त्या पास्काच्या वातीता न्हू तुमची वात पेटोवंक सांगता आनी उपरांत तुमकां सवाल घालता. देंवचाराक तुम्ही फाट करतात की कितें जाप दितल्यात? होय आमी पाठ करता. ताच्या बुलावण्यांक तुम्ही फाट करतात गी. होय आमी पाठ करता. फाटकाक तुम्ही फाट करतात की. होय आमी पाठ करता. गेल्या त्या वर्सा तुवें दिल्ली न्ही ती बसवणी कोणाक दिल्ली? पाद्र्यापाक दिल्ली की तुझ्या देवाक दिल्ली? म्हज्या देवाक. पाठ केलें गे. दैत्य पटी सुकल्या. We are weak, we fault. कलमय We are weak humans. We fall. You are weak, but your God is not weak. Yes, that is why today I am here where God has brought me. I can do all things through the one who strengthens me. म्हाका बोल दितल्या देवाचे हांव चक्कड करूंक शकता. दावीद राय कीर्तन 18 वर्स 13 म्हणूंक शकलो आय कॅन स्केल एनी हायट. आमी वीक म्हणटेच रावल्यार बाये बाबा आमी वीक म्हणटेच जाल्यार आमच्या देवाक आमी अवकाश दितात ना म्हजे थंय वावर करूंक. तो म्हाका बलिश्ट करता. तो आसकत नाही तुजो देव आसकत नाही. तेंचो मी आयकत येता कितें आयकत येता देव तुजे सुमे कम्युनियनांत आसा. तुजे सुमे एक सहवासांत आसा. तुजे सुमे एकवटांत आसा. तूं देवा तें आसा देव तुजे तें आसा. तूं कशें आसकत? तूं कसो आसकत? आमी सगळ्यांनी आमी आसकत म्हणचे जाल्यार सांत भोग कशें आसात तुज्या पवित्र सभेंत? तुजी ग्रेस्त पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा मस्त ग्रेस्त. आमी कातोलीक मात्र सरकार वेतले ही आमचें चिंताप. बाकी कोणान सोंसनात. तुजो देव आसकत न्ही. जेम्स 4:4 काले म्हणटा. जॉन 1 जॉन 4:4 कितें म्हणटा? The one that is within is more powerful than the one that is outside in this world. जो म्हजे भितर जियेता तो ह्या संवसारान जियेता जाल्यार बलिश्ट जावन आसा. तुजे भितर कोण जियेता आसा? बाप पूत पवित्रात्मा त्रिएक देव सर्पद्वेदार देव सर्गा संवसाराचो रचणार रायांचो राय धन्यांचो धनी. ताका असाध्य म्हणल्यार कांयच ना. तुका आपल्या पुताच्या अमोलीक रक्तान मोलाक घेतलो देव तुका सांडून वचूंक सोडता? परत्यान फातकान जिवंक सोडता? तर तूं कसो आसकत? तुका सांबाळटलो आसकत की? ना.
तुने नाही की जॉन 10:28-29 किती म्हणता? किंवा जॉन 28-29 डिवेट जाता तुझा वेळ पावना मुकल्या हप्त्या कंटिन्यू करचें पडटलें. I gave them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them out of my hand. What my Can Father you be has... snatched, sister? Can you be snatched by devil? No. Temptations? No. Your desires of the flesh? No. This world? पातक करना मी ताचे गुलाम जालें. जालें बाये, पाता केलें जालें, पण तुका तुझ्या जेजून तुझ्या मला कळगत दिवन तुका मोलाक घेतला न्ही तें हांव विचारता तुसा. आतां कितें वाचलें तुवें? म्हज्या जतनेंतावन म्हज्या केरांतावन कोणूच म्हज्या शेळयांक घाण व्हरूंक शकनात. मुखार वाच बाये. कोण वाचतलें? कोंगण्यात वाचा. तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सगळ्यां प्रास व्हरतो आनी तुका बापाच्या हातान जेजूच्या तावन अधीन केल्लो, ऐक, तुका जेजूच्या अधीन केल्लो बाप सगळ्यां प्रास व्हरतो, सर पदवेदार तो. मुखार वाचता बापाच्या आनी बापाच्या हातान तावन तांकां व्हडून व्हरूंक कोणाच्यान सुजावचें ना. तुजो हांव आनी बाप प्रोटेक्टर, एकूच. तुजो प्रोटेक्टर कोण? तुजो रक्षक कोण? तुजो तुझे तुका बचाव करतलो कोण? जेजू आनी देव. बाप. देव. देव बाप, देव पूत तुझे रक्षण करता. देव पवित्रात्मा तुझ्या भितर आसून तुवें देवाच्या आज्ञांक विधेय जावन चलोवंक आदार दिता. आयकली आमी ती उतरां. तूं वाचकत गीत? नाही. Psalm 31:19-20 वाच. Psalm 31:19-20. केदें व्हरतें तुजें बरेंपण सर्वेस्परा. तुका भियेतल्यांक तूं राखोन दवरताय. तें राखोन दवरताय. तुका शरणा येतल्यांक तें फावो करताय. सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार मनशांच्या म्हणण्यान तावन तांकां पयस दवरच्यात. तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जगडोन खंय पडटल्या लिपयता? तुजो दुखांतावन देव तुका तांकां खंय पयस लिपयता? दवरच्यात. बाये, तुजो देव तुका खंय लिपयता? गोपांत. ताच्या गोपान. देवाच्या गोपान तुका लिपयता न्ही. वय. मागीर तुका सैतान पळोवंक सैत सकना. देव तुका लिपयता. ह्यो देवाच्यो बसवण्यो थंयच बायबलांत उरल्यात. एक्सप्लेन करतले ना जाल्यात. आमचे थंय भावार तूप जायतले ना जाल्यात. आमी थंय जावन तूं व्हड व्हड सेमिनार जातात. हजारांचो लोक जमतात. आत्म्याक कितें गरजेचें आमकां मेळचेंच ना. तुजो देव, तुजो जेजू तुझें संरक्षण करता. देव बाप तुझें संरक्षण करता. ताच्या जतनेंतावन, जेजूच्या जतनेंतावन तुका कोणूच व्हरून सकना. जेजू आपल्या त्या पवित्र काळजान तुका लिपयता. ताच्या गोपान तूं लिपयता. सैतानाच्या म्हणण्यान तुका लिपोवन राखून सांबाळटा. तिसरें कितें? पयलें हांवें कथा सांगलें, देव आमचे भितर बिडार करता. दुसरें, तो आमचे सगळें कम्युनियनांत आसा. तिसरें, तो आमचे सगळें सोल्लो करता. कितें तो सोल्लो? परत्यान तें 18वें हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी 16वें म्हजी परसां वाक्य. जातल्यात. हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी तुमी म्हजी परजा परसां जातल्यात. जातल्यात. हो सोल्लो हांवें सांगलें तुमकां. तें एग्रीमेंट, तें कॉन्ट्रॅक्ट, कॉवेनंट एक्सप्लेन केलें. दोग जाण जाय.
एकलो अशें सांगता हांव हें मोल तुका दिता तर हें म्हजें. तुका हें मोल दिल्या मागीर हें म्हजें, हय की नाही? वय हय की नाही? वय देवान तुका मोल दिला न्ही गी. आपल्या पुताच्या अमोलीक रक्तान तुका मोलाक घेतला न्ही गी. एक पटीन तुका आपल्या पुताच्या रक्तान घेतल्या मागीर तूं तुजेंच गी, तुजोच गी. तुका तुजेर कसलोच अधिकार ना न्ही गी. तूं देवाचो जालोय न्ही गी, सोल्लो हो न्ही गी. तूं देवाचो, तूं देवाची परजा जायजे न्ही गी. देवाच्या परजे बद्दल हांवें तुवें जियेजें न्ही गी. नाजाल्यार आमी सोल्ल्याची भागीदारां गी. त्या सोल्ल्या बरी देवान सांगल्या कॉव्हनंटा प्रकार हांव जियेना जाल्यार कॅन आय बी ए पार्टी टू दॅट कॉव्हनंट? नो. त्या विल्लाचें तुमकां हांवें एग्जाम्पल दिलें. तुज्या विल्लांत तुजें कोण आपणाचें म्हणलें देवान बरयलां न्ही गी. नव्या सोल्ल्याची भागीदारां कोण म्हण बरयलां न्ही गी. कोण ती? ओन्ली दोज आर सॅन्क्टिफाईड. जी कोण पवित्रपणान जियेतात ती कोण पवित्र जाल्यान ती मात्र न्ही गी त्या सोल्ल्याची भागीदारां. सगळ्यांनी हांव क्रिस्तांव म्हणल्या तक्षण हांव नव्या सोल्ल्याचो भागीदार जाता गी. हांव पवित्रपणाचें जिवीत आपणाय नासतना कसो जाय तशें जिवन मामा पातकांत गर्व, राग, जिद्द, आगेतान नाबोकसाणें, मोसोर, अनिश्कळपणाची कामुकी फतवां, प्रद्वारपण, भास्कळपण, वेश्यापण, ग्रीड, ग्लॅटनिंग, दुर्वास, आपस्वार्थ, बेबदेपण, दुभाव, आळसाई, फुटी कपटीपण, खोबराळें जिवीत, फुरफुरचें, दुरसूचें, चाडीकोर, भिवकुरें, पिशेपण, कशें जाय तशें आमी जिवन आसूं न्ही गी. आमी देवाची परजा म्हणूंक शकता गी. देव आमकां म्हजी परजा तुमी जडतेच्या दिसा आमी कशें जाय तशें जिवन देव म्हजे भितर जियेता म्हणटना ताका ह्या काळजांत इल्लोय जागो दिनासतना चिंत्या मोगाच्या भावा, मोगाचे बहिणी, तू एकल्याचो मस्त मोग करतय. त्या व्यक्ती कडेन वेतय. तो व्यक्ती तुका ताचें दार तुज्या तोंडार मारता. परत्यान परत्यान वेतय, परत्यान परत्यान वेतय. तुका लागीं स्विकारच करना तो. तुका जागोच दिना तो. तुका ये म्हणना तो. तुका तिरस्कार करता तो. तुका ह्युमिलिएट करता तो. आनी उपरांत थक्कड जाल्ल्या मागीर, इतलें पुरा केल्ल्या मागीर तो तुजे कडेन येता. जालें ताचें काबार. आतां तुजे कडेन येता. आतां तूं अधिकाराच्या पदव्यार बसलय. तो आयल्यार तूं ताका स्विकार करतय गी. ना. तशेंच न्ही गी जेजू. तुज्या काळजादारार बडोवन आसा, बडोवन आसा, बडोवन आसा. जायते अवकाश दिले, सक्कळ केलें, पूण तुजेंच जिवीत तूं जियेलोय, तूं जियेलें. कशें जाय तशें जियेलें. देवाचें उतार वाचूं न्ही, देवाचीं सतां वळखून काडूं न्ही, पवित्रत्म्याक तुजे भितर वावर करूंक सोडूं न्ही. देवाची फर्जां हांव म्हणलें विसरलें. हांव देवाचो फर्जा म्हणलें विसरून हांव म्हाका कशें जाय तशें जिवन उपरांत हांव देवा मुखार जडतेक उबें रावता आसतना जेजू हांव तुजो म्हळ्यार जेजू कितें म्हणटलो? संवसारांत जो कोण म्हाका म्हजो म्हण वळखून काडूंक तयार ना
ताका हांव बापा मुखार आ ताका हांव म्हज्या बापा मुखार वळखून घेवचो ना. आमी तिरस्कार करतले. होय की नाही? वय. वळखून घेवचें म्हळ्यार कितें? हांव क्रिस्तांव म्हण गाजयचें म्हणना. क्रिस्तांवाचें जिवीत जिवंक आसा, देवान म्हजें तें जिवंक सोडूंक आसा, पवित्र आत्म्यान म्हाका म्हजें तें जिवंक सोडूंक आसा. म्हजें जिवीतच एक ओपन बायबल जावंक आसा न्हय? तेंच न्हय गे आमी जेजूक उक्त्यान परगट करचें. तुवें वचून एक एवँजलिस्ट जावन हजारांचे हजार जाणां मुखार परगट करचें म्हण गरज ना बाये बाबा. पळय की न्हय? आमी जेजू क्रिस्तान आमकां सांगिल्ल्या वाटेन त्या मोगाच्या वाटेन देवाचो मोग पेल्याचो मोगाच्या वाटेन आमी जियेत ना. म्हज्या सेरसमारांतय हांव मोगान जियेत ना. वय की न्हय? आमी जेजूक उक्त्यान परगट करतोंक ना. हांव जेजूचो म्हण परगट करतोंक ना. कांय उलयचें म्हणना न्हय गे. म्हजें जिवीतच एक ओपन बायबल जाता न्हय गे. हो जावन आसा सोल्लो मोगाच्या भावांनी भयणी. हो जावन आसा सोल्लो. हो सोल्लो आमी जिवन आसोंक गे. धैर्यान आमी सांगूंक शकतोंक गे. पवित्रपणाचें जिवीत जियेनासतना हांव सोल्ल्याचें भागीदार म्हणूंक शकता गे हांव. सांगा म्हाका. ना. आमी चुकल्या म्हण भोगता गे आमकां. वय. आमची कुमसारां, आमची मिसां, आमची मागणी उपकारतात गे म्हाका. ह्या देवाच्या सोल्ल्या प्रकार देव सोल्लो करता तसा एक, आमी करता तसो आनीक. आमी जेजूची म्हळ्यार कशें जाता? सांगा म्हाका. देव म्हणचेच आसा तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हजी परजा, तुमी म्हजी परजा. परजे म्हजे तुका हांवें कितें केलें? गंजाधरान हांवें तुका दुखयलें सांग तूं म्हाका. मोगाच्या न्हू तुमचो उपकार हांव भावुरतां. वय खंडीत भावुरतां. भाव लॅन्सी भयण म्हजी भयण कजीन बाय जसी बाई. तिचे मारिफात हो अवकाश म्हाका मेळ्ळा. तुमकां ही शिकवण दिवच्याक मस्त तयाराय करता आसतना विविध शिकवणदारांची शिकवण हांव वाचता आसतना तुमचे खातीर ही शिकवण दिवंक हांव तयाराय करतना हांव थरथरता मोगाचें न्हू. म्हाका भें दिसता. कांप सुट्टा म्हजी. कितले आत्मे नास जातात न्हय म्हण म्हाका कठीण दूख भोगता. कठीण दूख भोगता. आमी चिंतलां अशें जियेल्यार आमी सिदा स्वर्गार वेतो म्हण. देव आमची काकूट करूं, मस्त आत्मे बचाव जावं. बरें जेजू मेल्लो चमत आसल्या पातक्यां खातीर देवाक नाका. म्हाका एका पातक्याचें मरण नाका. ताणी जिणी बदलून म्हजे थंय पाटी आयिल्लें म्हाका जाय. देवाचो किर्तन 116 म्हणटा एक मरण मरतना एक देवाक दूख भोगता. जेरेमाया प्रवादी सांगता, जेरेमाया प्रवादी मारिफात देव सांगता म्हजे उतार तुमी आयकना जाल्यार हांव गुपीत रडतलों. देव रडता. जेजू रडलो जेरुजलेम शहरा शांत. ए जेरुजलेमा जेरुजलेमा कितले फाटी एक कोंबी आपल्या पिलांक एकठांय करूंक प्रयत्न करता तशें हांवें प्रयत्न केले पूण तुमी म्हाका सोडलें ना.
आज आमकां क्रिस्तावांक जेजू भविश्यात 3 सुत्रां म्हणटलो. आय म्हजे परचे, तुका म्हजे एक कोंबी कशी एकठांय करता तशें हांवें तुका म्हज्या गोपांत वेंगेंत घेवंक हांवें प्रयत्न केले, पूण तुमी सोडलें ना. सोडलें ना. मोगाच्या भावांनी बहिणी, चवथें जावन आसा डिवायन एडॉप्शन. म्हाका आनी तुका देव आपलो दत्तक पूत आपल्या पुताच्या रक्तान मोलाक घेवन तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव म्हणटा न्ही. आयकलें गे तें 18th वर्स 2 Corinthians 18th वर्स आयकूं ना गे तुमी. हांव तुमी तुमचो म्हजे बाप जातलो हांव तुमचो बाप जातलो, आनी तुमी तुमी म्हजी म्हजे पूत धुवो जातल्यात. जाले हांव गे बाये. आमी तूं धूव जाले गी, हांव पूत जालां गे. एका पुता भशेन जिवन आसा गे हांव. 100%, 50%. आं सांग बाया, व्हडल्यान सांग, व्हडना कितें गी सांगताली कोण गी. 50%. कितें कितें म्हळें. ती म्हणता 50%. 50%. 10%. 10%. ओके, 50%, 75%, 99% म्हळ्यार 1%. कॅन यू अलाउ Satan to dwell there? No. You should not. Can there be communion with God and Satan? No. देव आनी देवाक आनी देंवचाराक संबंध कितें तेंच वाचलें तुवें. क्रिस्ताक आनी तुका देंवचाराक संबंध कितें. 50-50 बिस्केट न्हय बाये ही. दोन पाय धरले बरे जातात ते. कितें म्हण वय 2 वडयांचेर पाय दवरल्या बरी. 50-50 बिस्केट न्हय, क्रॅक जॅक न्हय. विल क्रॅक, दॅट्स ऑल. Takes time, no, brother. Takes time, no. संपूर्ण तरेन जिवंक. तेंच आमकां आपोवणें दिलां बाये. वय तुमचें वय समर्पण संपूर्ण करा, घरच्या खातीर नितळ करा, पूण फाल्यां मोजून न्हय. वय तुवें सांगिल्लें सारकें, हांव चूक म्हणना, पूण फाल्यां म्हजो गी, तुजो गी. नाही. हांवें फाल्यां म्हणूंक जाता की पोस्टपोन करूंक जाता की म्हजें आत्मीक जिवीत, म्हजें ससनाचें जिवीत. हांव मस्त पटीन सांगता, म्हज्या हांव रेतीरेंकांनी वेतान सांगता, हांव एक मेट काडून दाखयतां. हर एक दीस हांव एक मेट काडटा ससनाच्या जिविताक. ससनाच्या जिविताक हांव मेट करतां. नेक्स्ट मेट म्हजें हांव पडीन जाल्यार, देवान म्हजो आत्मो मागीत जाल्यार, आरे पिश्या, आयचे राती तुजो आत्मो हांव विचारतलो. कितें म्हळें तेका, त्या ग्रेस्त मनशाक कितें म्हळें देवान. आरे पिश्या, हत्त पिश्या, आयचे राती, आयच्या दिसा कितलीं जाणां मरतात. कितलीं जाणां तरणाटी मरतात. तुका कळनातल्या बरी मरण येता न्हय गे. मागीर एक पटीन जालें, मेट ससनाचें जिवीत प्रारंभ जालें. तूं रिवर्स करूंक शकनाय भावा भयणी. यू कॅनॉट रिवर्स इट. यू कॅनॉट रिवर्स इट. तें तुज्यान बदलूंक जायना. जालो, वेळ मिरवालो. तो दीस सोराबर येतलो. तो दीस सोराबर येतलो. आजतावन फाल्यां म्हणनाका. आज सर्वेस्पराचो ताळो तूं आयकताय जाल्यार तुमची काळजां दारूण करिनाकात. Thank you, Jesus. Praise Jesus. वेळ जालो न्हय. मुतल्या शनवारा हांव ना. मुतल्या शनवारा हांव DCC मुल्कींत भावा इलियासाचो ग्रुपाक
रेतीर तांणी मांडून हाडल्या थंय हांव शिकोण दिवंक येतलो. तशें जाल्यार मुखल्या सोनवारा हांव ना, कित्याक त्याच टायमार म्हाका दिवन शिकोण दिल्या 10:30 हांव थंय शिकोण दितलो. म्हजे खातीर म्हाग आहा. Okay. थंय चड पंडित लोकां ब्रदर खातीर मागता जायत पंडित मागता म्हाग आहा, मस्त म्हाग आहा म्हजे खातीर. मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मा म्हजे मारिफात तांचे कडेन उलोवंक दी. सबार आत्मे बचाव जावं दी. सबार जाणांचे जिवीत परिवर्तन जावं दी. म्हागा म्हजे खातीर. देखून हांव ताच्या नेक्स्ट शेनवारा हांव तुमकां शिकोवन दितलो, कंटिन्यू करतलो. ही अर्द्यार आतां रावयल्या हांवें, वेळ जालो अर्द्यार रावयला. कित्याक हांव सांगतना कितें जाता, पवित्र आत्मो कसो म्हाका हें करता त्या प्रकार केशें डिविएशनान जावन सगळें करेक्ट जावन जें कितें सांगूंक आसता तें कवर जावचें की चड कवर जाता आसूं देवाची खुशी. मुखल्या शेनवार हांव मुखल्या म्हळ्यार नेक्स्ट सॅटर्डे न्हय, ताचे नेक्स्ट सॅटर्डे हांव ही शिकोवन कंप्लीट करता. म्हळ्यार वट्ट 6 नेसेसिटीज, ही तिसरी नेसेसिटी मस्त गरजेची. तुमकां भगिनांगी आमी सल्ल्याची भागीदारां जावं ना म्हण भगिनांगी तुमकां. बघता ब्रदर. देव आमचे भितर बिडार करता, करूंक सोडलांगी ना म्हण बगता न्ही. हय ब्रदर. देव आमचे सोय कम्युनियनान कशें मैज आसूं, कशें दावीद आसूं, कशें पाऊल आसूं, उलयतालो मुखामुखी. आमचे कडेन उलयता न्ही तो देव, पूण आमचे कडेन उलोवचें आमकां. देवाचो परजो हांव जालांगी. देव म्हजी परजा, हांव देवाची परजा, देव म्हजो देव जालागी. हांव देवाचो पूत, देवाची धूव जाल्यांगी. तो म्हजो मोगाळ बाप जालागी. हें म्हजें क्रिस्तांवपण, म्हजें क्रिस्तांवपण एक सोवेचें. मोगाचें न्हू. त्या देखून सत्राय सांबाळया. वर्सान वर्स मी सांगता, हांव मस्त कशें शिकोवणांनी दिता, करेजमांतांनी शिकोवन दिता हांव सांगता. पळया करेजमांत आमचें मोगाचें कंतार खंयचें, देवादाय. देवादायाल म्हणटा, कितें म्हणटा आं? हे जेजू, हे जेजू हांव ताकूच मागता. दितलो मोगाचें दिता. सांडलांगी म्हज्या बाये, मोगाच्या भावानो, वर्सान वर्स हें कंठार म्हणटा न्ही आमी. वर्सान वर्स देवाक भास दिता न्ही. सर म्हजी पातकां कांटाळटा. आयच्यान ती सकयल सांगता. आनी खंयचे कंठार सांगता न्हू, खंडीत सांगता. कितें? खंडीत सांगता. सेम टायप आसा, खंडीत बोगस सांगता. बोगस माग. बोगस म्हाका दुसऱ्यांत जेजू जेजू म्हणल्यान सुरू जाता ते म्हाका उडासाक येना. त्या कंठारांत म्हजी पातकां खंडीत सांगता जेजू म्हणटा आमी. कितल्या वर्सां जावन आमी देवाक फटयता गे. कोणाक भास दिता आमी? देवाक न्ही गे. देवाक फटोवंक शकता गे आमी. सांडल्यांत गे पातकां आमी. आयच्यान ती सकयल सांडटा म्हणटा. सांडलां गे. कितल्या वर्सां जावन आमी म्हणटा न्ही गे. आमी देखून मोगाच्या भावा भयणीनो तुमचे कडेन उपकार मागता. आमच्या क्रिस्तांव जिविताचें थोरपण, व्हडपण सारकें जाणा जावया. झडतेच्या दिसा आमी लजेक पडचे नाका. जेजून आमकां त्या दावाक आयल्ल्या बोकड्यांक दिल्लें फर्माण दिवचें नाका. हांव तुमकां वळखना म्हणचें नाका. जेजू आमी तुज्या सांगाता जेवले हांव. एवकरिस्तान तुजी कूड न्ही रगत सेवली. जेजू आमी देंवचाराक धांवडायलें तुज्या नांवान. तुवें आमच्या गांवांत प्रवास केलो जेजू. पूण हांव तुमकां वळखना म्हणटलो. तशें जावचें नाका. त्या धडयांक, दाड्ड्या धडयांक तेल हाडूंक गेलीं, पवित्र आत्मो नासलो. दार धांपलें, उपरांत कितल्यो बोबो मारल्यार दार उक्तें करूंक ना. तें आमची परिस्थिती जावचें नाका. भावा भयणी, देवान दिल्लो उपवास आमी उगडोवन काडूंचे नाका. देखून उपकार मागता.
तुमच्याकडे सांग पावलान सांगितलं बरी सगळ्यांक स्पर्ध्याक आपूण हांवूच डिस्क्वॉलिफाय जाल्यार म्हणल्यार भिरांत हांव जियेता म्हणल्यार बरी हांव म्हजे खातीर देखून मागा म्हणचे मस्त मागा तुमच्या सैऱ्या धैर्यांक मोटिवेट करा शिकोण ऐकूंक म्हजी शिकोण भारी उत्तम म्हण सांगतात ना हांव पूण आत्म्यांच्या मोगा खातीर हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता तुमच्या मोगाच्यान दांडिया आयकूंक सांगा पयलेच्यो दांडिया कित्याक लिंक आसूं दी सगळे शिकोण तांकां मेळोन दी दांडिया जाता तितल्या चड लोकांक दांडिया आनी जाता तितले आत्मे बचाव करूंक तुमचे एक ल्हान प्रयत्न करा बाकी काम देवाचे हांवें करचें एक ल्हान काम तितलेंच हांवें करता तशें एक ल्हान काम तशें फळ ताणें दिवचें तुमी करचें तुमच्या मागण्याचें फळ ताणें दिवचें ताचेर आमी वंदून रावया जें कितें ताच्या खुशयेचें तो आमकां फू करून दीत तुमकां सगळ्यांक बरें पास्कांचें फेस्त हांव मागता तुमच्या कुटुंबांचेर देव धराळ आशिर्वादां घालून दी तुमकां आपल्या मोगांत गोपांत वेंगेंत लिपोवन दवरून तुमकां राखून सांबाळून दी देंवचार तुमकां ह्या शक्त तुमकां चोरून व्हरूंक सकना जावं दी बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवे आमीन सगळ्यांक बरें फेस्त तुमकां देव बरें करूं तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या टिमाक तुमच्या ग्रुपाक ब्रदर थँक्यू हॅपी थँक्यू ईस्टर ब्रदर मस्त देव हॅपी बरें करूं ईस्टर ब्रदर मस्त देव बरें करूं मागता हांव तुमचे खातीर खंडीत मागता प्लीज मागा प्लीज खंडीत मागता ब्रदर मस्त देव बरें करूं तुमच्या वेळा खातीर आमचे खातीर खंयच्या पातकाच्या संवसारान काळोखांत आसा म्हणून एक एक आयकता आनी दोळ्यान दुकां येतात तितलें जाल्यार देवा कारगा रहीम मागया आमी सांगाता मेळून वावुरया सांगाता मेळून वावुरया आमी थँक्यू येस ब्रदर ब्रदर थँक्यू ब्रदर प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Thank you. God bless you. God bless you all.